खोर्जुवेच्या सातेरी देवळात शुक्रारा जायांची पूजा झाली। फाटली 7 वर्सां जाली गांवचे लोक ही पूजा करतात। श्रावणाच्या 4थ्या शुक्रारा ही पूजा जाता। ह्या वेळार बायलाच्या गटांनी देवळात भजन आयोजित केले। आरडीएक्स गोवा खातीर खोर्जुवेच्यान यशवंत परब। आम्ही हांगा खोर्जुव्या सातेरी पंचायतान देवस्थानान उबे आहोत। आज 4थो शुक्रार 7 वर्सां पयलीं ह्या आमच्या महिला मंडळाच्या मनात असो एक विषय आलो की ते 7 वर्सां पयलीं हांगा हळद कुकूम करताले आनी हळद कुकूम करून एक समारंभ कसो सगळ्यांक चाडे दिवप आनी सगळ्यांनी एक कडेन मेळून आपले विचार केले ते मांडप अशा प्रकारचा सगळ्यांच्या विचारांची देवाण घेवाण करण्यासाठी ते हांगा जमले आनी तेन्ना अशें ठरलें की एक जायेची पुजा आमी करची म्हणून ह्या आमची ग्रामदेवी आसल्या कारणान तिची आपल्याचेर खंय परिस्थिती प्राप्त जावची त्याच्यासाठी त्या महिला मंडळाने ठरवलें आणि त्याप्रमाणे आमचे पुरोहित पुरुषोत्तम जोशी त्यांच्यानी तांकां सहकार्य दिलें आनी आज 7 वर्सां जालीं। आज ही जायाची पुजा जी तुमी आज पळयतात ती 7 वर्सां एका फाटोफाट चालू आसा आनी महिलांच्या सगळ्यांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादान आनी गांवच्या लोकांच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादान ही वेवस्थीतपणे पुजा जाता।